प्रितीच्या बाबडीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज आयतार आनी आयचें शुभ वर्तमान जावन आसा जुवाचो 4वा वोड 5 ते 42 पर्यंत. John chapter 4 verses 5 to 42. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. सिकार नावाच्या सामारियेच्या एका नोकरांत तो पावलो. याकोबान आपल्या पुता जुजेक दिल्ल्या शेता लागींच हे नोगर असले. याकोबाची बाय थंय असली आणि जेजू चलून चलून थकलोलो देखून बायच्या कांठार बसलो. तुमार 2 पार जाल्लो. सामारियेची एक बायल उदक काडूंक थंय आयली. जेजून तिका म्हळें, म्हाका इल्लें पिवंक दिशी. ताचे शीस जेवणाक कितेंय घेवंक म्हूण नोकरांत गेल्ले. सामारियेचे बायलेन ताका म्हळें, तूं जुदेव आनी हांव सामारियेकार, तर कसो म्हूण तूं म्हजे कडेन पिवंक मागताय? खरें म्हणल्यार जुदेव लोक आनी सामारियेकार लोक एकामेकाची आयदनां वापरिनात. जेजून तिका प्रतिपाल केलो, देवाचें देणें कसलें तें तुका तर गमलेलें, आनी म्हाका इल्लें पिवंक दिशी अशें तुका म्हणटा. तो कोण तो तूं जाणो आसली जाल्यार तूंच ताचे कडेन मागतो आसता आनी तो तुका जिवें उदक दितो आसता. बायलेन ताका म्हळें, सायबा, उदक काडूंक तुजे लागीं शिडी काय ना आनी बांय खोल आसा, तर तुजे कडेन जिवें उदक खंयचें? आमच्या पुर्वजा जाकोबा परस तूं व्हड कितें? ताणें आमकां ही बांय दिली, आपूण तिचें उदक पियेलो, तशेंच ताची भुरगीं बाळां आनी ताचे हिंड. जेजून तिका म्हळें, हें उदक पियेता ताका सगळ्यांत परतून तान लागतली, पूण हांव दीन तें उदक पियेतीत ताका कधीच तान लागची ना. हांव ताका दीन त्या उदकाची तांचे भितर एक दोर जातली आनी ती ताका आस्तीक जिवीत दीत पावतली. बायलेन ताका म्हळें, सायबा, तें उदक म्हाका दी, अशी म्हाका आनीक तान लागची ना आनी उदक काडूंक हांगा येवंकूय पडचें ना. जेजून तिका म्हळें, वच, तुज्या घोवाक आपूण हाड आनी हांगा ये. बायलेन जाप दिली, म्हाका घोव ना. जेजून तिका परतून म्हळें, म्हाका घोव ना, हें तुवें सारकें सांगलें. कित्याक तुका 5 आसले आनी तुज्या सांगाता आतां आसा तोय तुजो घोव न्हय. हें तुवें सारकें सांगलें. बायलेन ताका म्हळें, सायबा, तूं प्रवादी म्हूण म्हाका कळ्ळें. आमच्या पुर्वजांनी ह्या दोंगरार देवाक भोजलो, पूण तुमी ताका जेरुजालेमांतूच भोजूंक जाय म्हूण सांगतात. जेजून तिका म्हळें, म्हजें आय बाय, तुमी ह्या दोंगरार जावं वो जेरुजालेम जावं बापाक भोसचिनात असलो वेळ येवचो पावलो. तुमी वळखोनात ताका भोसतात. आमी जाल्यार वळखतांव ताका भोसता. कित्याक दारोण जुदेव लोकांत हांव. पूण असलो वेळ येता, खरेंच म्हळ्यार हो वेळ पावलो, की खरे भोसपी आत्म्यान स्वतान बापाची भक्ती, कित्याक म्हळ्यार असलेच भोसपी बाप सोदता. देव आत्मो आनी ताच्या भोसप्यांनी ताका आत्म्यान आनी स्वतान भोजूंक जाय. बायलेन ताका म्हळें, मेस्सियास म्हणजे क्रिस्त येवचो जालो म्हूण हांव जाणो. तो येतलो तेन्ना आमकां सगळें सांगतलो. जेजून तिका म्हळें, हांवूच तो तुजे कडेन उलयतां तो. त्याच वेळार ताचे शीस थंय पावले आनी एके बायले लागीं तो उलयता म्हूण ताका अजाप दिसलें. पूण तिचें तुका कितें जाय वो तिचे कडेन तूं कित्याक उलयताय अशें कोणेच विचारूंक ना. तेन्ना ती बायल उदकाचो कळसो थंयच सांडून नोगरांत गेली आनी लोकांक म्हणूंक लागली,
हांवें केलां तितलें कोण एकल्यान म्हाका सांगलां, येयात आनी ताका पळयात, होच क्रिस्त जायत काय? तो लोक नोगरांतलो भायर सरून ताका मेळूंक आयलो. इतल्या म्हणसर शीस ताचे कडेन मागताले, राबी, जेव आतां. पूण ताणें ताका म्हणलें, म्हाका जें खाण जेवण आसा तांची तुमकां वळूंक ना. देखून शीस एकामेकाक म्हणूंक लागले, ताका कोणें जेवूंक हाडूंक दिलां काय? जेजून ताका म्हणलें, जाणें म्हाका पाठयला ताची खुशी करूंक आनी ताचें काम संपादूंक हेच म्हजें जेवण खाण. 4 म्हयने उपरांत लुवणी अशी तुमचे मोदें म्हणणी आसा न्हय? हांव तुमकां सांगता, तुमचे दोळे उखलून पळयात, शेतां जालीं धवी, लुंवचीं जालीं. लुंवतात ती आपली मजुरी घेतात आनी सासणीक जिविताक पीक एकठांय करतात. आनी अशे वंपी आनी लुंवपी बरोबर संतोसतात. हांगा ही म्हणणी लागता, एकलो वोमता, दुसरो लुंवता. ज्या शेताचे कोश्ट तुमी काडूंक ना, त्या शेतांत तुमकां हांवें लुवंक धाडल्या. दुसऱ्यांनी ताचे कोश्ट काडल्या आनी तांच्या कोश्टांच्या फळांत तुमकां भाग मेळ्ळा. हांवें केलां तितलेंय ताणें म्हाका सांगलां अशी ते बायलेन गोवाय दिल्ली. देखून त्या नोगरांतल्या पुस्कोळ सामारियेकारांनी ताचेर भावार्थ दवरलो. ह्या पासत सामारियेकारां ताचेशी आयलीं तेन्ना आपणाशी राव म्हूण तांणी ताचे कडेन मागलें आनी थंय तो 2 दीस रावलो. आनी ताच्या उतराक लागून आनी खूब जाणांनी ताचेर भावार्थ ठेवलो. ती बायलेक म्हणटाली, आतां आनीक तुज्या उतरांक लागून न्हय, पूण आमीच ताका आयकोला. देखून आमी भावार्थ दोत्तांव आनी तो खरेंच संवसाराचो तारोक म्हूण आमकां कळोन आयला. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां तातूंत जेजू एका सामारेकारा बायलेक मेळटा आनी भाव भयणीनो, जेन्ना तो ते बायलेक मेवता तो तिका कितें सांगता. आयज आमची फकत आमचो नियाळ 23 आनी 24 वडीत दवरया. जेजू कितें म्हणटा तिका, पूण असो वेळ येता, खरेंच म्हणल्यार हो वेळ पावलो की खरे बोसपी आत्म्यान आनी स्वतान बापाची भक्ती करतले. कित्याक म्हणल्यार असलेच बोसपी बाप सोदता. देव आत्मो आनी तांच्या बोसप्यांनी ताका आत्म्यान आनी स्वतान बोजूंक जाय. भाव भयणीनो, ह्या 2 वडीचेर आमी खरीच भशेन चोत्रायन नियाळ करीत जाल्यार जेजू कितें सांगता आयज आमकां. तो कितें ताणें ते सामारेकाराचे बायलेक कितें म्हणलें आनी आयज आमकां कितें म्हणटा. तो म्हणटा की जेन्ना तो त्या बायले कडेन उलयतालो म्हणटालो, हो वेळ पावलो की खरी बोसपी आत्म्यान आनी स्वतान बापाची भक्ती करतले. आनी भाव भयणीनो, 2000 वर्सां जावन जेन्ना आयज आमी हें शिवर्तमान आयकता, आमकां कळोन येता की पवित्र आत्म्या उदेशी हो वेळ जावन आसा, आतांचो वेळ. कित्याक आमी बोसपी करूंक जाय जाल्यार बापाशी आमी बोसपी करूंक जाय आत्म्यान आनी स्वतान. तर हें आत्म्यान आनी स्वतान म्हणल्यार कितें आनी हें कशे भाशेन जाता. भाव भयणीनो, ज्या दिसा जेजू खुर्सार गेलो, ताणें आपलें रगत वारोयलें, ताणें सगल्या मनशां कोणाची पातकां घेतलीं आनी तो खुर्सार मेलो आनी पुनूच जेवन जालो. आनी आतां आमी जेजूचेर भावार्थ दोत्ता. आतां आमचो आत्मो, आमचें मन न्हय, आमचो आत्मो जेजू सारको जाता. केन्ना? जेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ दोत्ता, आमचें तोंड उक्तें करता आनी जेजूक आमचो स्वामी, देव आनी सर्वंडार मानता. आनी त्या वेळार जेन्ना आमी जेजूक आमचो स्वामी, देव आनी सर्वंडार मानता, देव आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिता
आणि पवित्र आत्म्याच्या आदारान भाव भयणीनो आता आमच्यान बापाची बसपी आत्म्यान आणि स्वतान करूंक जाता. म्हणटच ज्या दिसा आमी जेजूक आमचो सोमी देव मानला आमचो आत्मो जेजू सारको जाता आणि जेजू आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिता. आणि पवित्र आत्म्याच्या आदारान आता आमकां भूक आनी ताण देवाच्या उतराची लागता आणि देवाचे उतर आमी आमच्या आत्म्यान आमी भरून घालता सजमणी घेवन. आणि आता जेन्ना आमी मागणे करता जेन्ना आमी बसपी करता आता आमी बसपी करता आत्म्यान आनी स्वतान. म्हणटच भाव भयणीनो आमकां आमी जेजूक सोमी देव मानूंक ना जाल्यार आमी एक नोय रोजता जावंक ना जाल्यार आमकां पवित्र आत्मो मेळोंक ना जाल्यार आमच्यान खरीपणी बसपी करूंक जायना. आमी फकत धर्म करतले हांव. तर आयज भाव भयणीनो खेरीत भाशेन आमकां जे जेजून सांगलां की खरे बसपी आत्म्यान आनी स्वतान करतले त्या बसपेचो वेळ आता जावन आसा. आणि तो कसो जातलो जेन्ना आमी जेजूचेर बावर दवरतले आमचो आत्मो जेजू सारको जातलो आमकां पवित्र आत्मो मेळटलो आणि पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमी देवाचें उतर शिकतले हांव आयकतले हांव सजमणी घेतले हांव. आणि आता जेन्ना आमी मागणी करता जेन्ना आमी तें उतर पाळटा आता खरीच भाशेन आमी आमची बसपी आत्म्यान आनी स्वतान करतले हांव. तर आयज भाव भयणीनो खेरीत भाशेन ह्या उतराचेर आमी नियाळ करुया. खूब वस्तू हात जेजून शिकयल्या ह्याच्या सुवर्तमानान पूण आमी फकत ह्या 23 आनी 24 वडीर आमचो नियाळ करून आयजतान आमी खरेपणी आमची बसपी आमच्या सगळींच्या बापाक आत्म्यान आनी स्वतान करपाक आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव आवडेता आणि परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरोंडरा जेजूची कृपा आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडेता.